The Honorable Chief Minister having provided a beautiful budget, a wonderful budget, talking about all-round development of Goa, at the same time talking about Swayampurna. So when we talk this part, especially I'm happy about the tourism department, which is the industry for the state of Goa. Economic-wise, tourism contributes to about 16.43% of the GDP and takes care of about 35% of the employment. ताजे खातीर योग्य तरेन ताका सपोर्ट दिवप हे खूब महत्वाचें आशिल्लें. जे विचार लास्ट 2 वर्सां घेताले आमी क्रूज टुरिजमाचेर फोकस, कन्वेन्शनाचेर फोकस, माय स्किलचेर फोकस, एडव्हेंचराचेर फोकस, ही इको टुरिजमाचेर फोकस, हिंदलँडान कितें वाडोवप, हातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जातलो आनी सपोर्ट सिस्टम एरियाज मेळटले. विथ द होल थॉट म्हाका दिसता आज इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या एरियेन करपाक सरकारान मुख्यमंत्र्यान खूब हेल्प केल्लो आसा. स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर आमी जेन्ना भर घालो, एकादश तीर्थाचेर उलयले, रिजनरेटीव टुरिजम उलयले, ताजेर आमकां आज सपोर्ट दिल्लो आसा मुख्यमंत्र्यान. जातूंतल्यान आमी सगळे विचार जे गांवापर्यंत देवळांचेर जावं बाकीचे जावं हे व्हरपाक फुडें मेळटले. बाकीचे आमचे डिजिटल नोमेडाचेर वर्किंग स्टेशन उलयले, ताजेर आमकां भर दिल्लो आसा. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंटली डबल इंजीन सरकारांतल्यान पर्वरी टावन स्क्वेअर जावं नाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज नेवल म्युझियम आणि एन्सिलरी फॅसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी कमिंग एट फर्मागुडी, which will be a big boost to the overall Goa thought process of changing that perception when we talk of Goa beyond beaches, and also talk about more part of spirituality, wellness, other things. It's a very clear boost to us. Medical tourism, wellness वाडयता आसतना गांवांनी न्ही, रुरल एरियांनी 3-स्टार हॉटेल नाल्यार हे करतले, तांकां सगळे इन्सेंटीव जे तयार केल्या, इट्स क्वायट युनिक इन नेचर. आनी आयटीकूय तांणी सपोर्ट दिल्ल्या खातीर एज द मिनिस्टर फॉर दिस कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आय एम व्हेरी हॅपी, बिकॉज टुरिजम ड्रायव्स द इकॉनॉमी अँड टुरिजम ड्रायव्स एम्प्लॉयमेंट. पूण हें करता आसतना ओवरऑल बजेट दिलें जाल्यार सगळ्या सेक्टरान ताणें ज्या तरेन एब्सोल्युटली फ्रॉम कॉपरेटीव एग्रीकल्चर एवरी एरिया जी कवर केल्ली आसा, तातूंत व्हेरी क्लियर आसा की लास्ट मनशा पर्यंत ताका पावपाचो प्रयत्न आसा. अँड this will ensure that the budget is Swayampurna and ensuring that every person is being taken care of. And infrastructure wise, I'm very happy with the type of support given to the departments.